मॅडम एस पीक मेळोंक येयल्ले रिगार्डींग सिद्धी नायक केसीचे कितें सांगलें तुमकां? पळय सकाळी मरे हांव पयलीं डीजीक मेळपाक गेलें, डीजी मिनांक मेळाक गेलें. तेणें म्हाका सरळ सांगलें की तूं बाय हे तुजें लेटर आपल्याक मेळिल्लें आसा, ऑलरेडी आपणें एस पीक ट्रान्सफर केला, तूं एस पीक वचून मेळ आनी रापोजाकूय मेळ म्हणपा लागलो. आयवो तो आसा पण रापोज सद्या लिव्हीर आसल्या कारणान म्हाका ताका उलोवपाक मेळना. ताका लागून आतां हांव सकाळी तो म्हाका मेळूना, आतां सांजचो तो म्हाका एस पी मेळ्ळो. ताका हांवें सांगलें हें जाल्यार तूं कित्याक त्या डॉक्टराचे कॉल डिटेल काडना. तो म्हणटा आपल्याक तो पावर ना तेंचे कॉल डिटेल काडपाक. म्हाका ताणें सांगलां की हेल्थाचो सेक्रेटरी आहा ताका लेटर कर आनी ताका तेंचे कडसून मागीर तुका कितें जाय पळय न्ही, तुज्या मनान कितें दिसता तें तांकां सांगून तेंचे कडसून हें करून घे. हें जाल्यार हांव डिनाकूय मेळटा म्हूण सांगलें आनी हें करता म्हूण सांगलें. हांवें ताका जायते पॉयंट सांगले. त्या पॉयंटाचेर तुमी इन्क्वायरी कित्याक करिनाका विचारलें. दोळे तेजे उक्ते आहा, तेजे केस बांदलेले आहा, कपडे तेजे गेले आसा आनी तेजी बॉडी एखाद्या उदकान आमी उबे रावता जाल्यार पोनाची वाळू म्हणजे रेंव वयता. हेज्या पोनची रेंव कित्याक वचूंक ना, तशेचे तशे रेंवेन कशें कितें हें अशें जायते ताका पॉयंट सांगले. तो म्हणटा तुजें मानता आपूण, आमी ते इन्क्वायरी चालू आसा, तुज्या लेटरा पासून आमी ते इन्क्वायरी करीत आसा. हांवें म्हणलें दुसरी गजाल तुमी बापायचेर दुबाव घेता, बापायन ताका मारलो, मोबायल काडून दवरलो म्हणून. आज 2 म्हयने जाले म्हटले तुमी मोबायल दवरलो, 1.5 म्हयनो जाल्यार तुमी त्या मोबायलाचेर कितें इन्क्वायरी केली तेंय तुमी कांय सांगिना. आमी म्हणटा इन्क्वायरी चालू आसा, इन्क्वायरी चालू आसा म्हणून कितली तांणी वयल्यान म्हणलें म्हाका धमकी दिली म्हणून सांगलें की म्हाका तो सिद्धीच्या बापायक घेवन भोंवता, तेंचो व्हिडिओ करता, कित्याक करता. हेच्या वरतो असो दिसता की त्या सिद्धीचो खूनूच जाला कसो. अशें म्हणलें कितलेश्यो तरी गजाली आसा. हेजेर तुमी म्हटलें ना ना आमी बारकायेन सगळी चवकशी करता म्हणटा तो. वक्त आयेगा म्हणटा तो, वेळ येतलो की आपूण तुका सगळेच तुजे कडेन आपूण शेअर करूंक शकना म्हणटा. मिलेगा जरूर, FIR कित्याक करूंक नाका म्हटल्यार करतलो म्हणटा आपूण तो FIR. सगळे बाबतीन अशें सांगता तो. कितें हेका कितें प्रेशरायज कोण तरी करता अशें कितें? मे बी म्हाका कशें दिसता ना मरे, ज्या पद्दतीन डॉक्टरांनी पळय काम केलां, जे सामके झिरो लेवलाचेर डॉक्टरांनी काम केलां. डॉक्टरांनी पोस्टमॉर्टम सारकें करूंक ना. इवन तेंच्यांनी केला आसतलो पण रिपोर्ट तेंच्यांनी लावंक ना. बरोबर. ते एखादें चेडूं आदले दिसा मिसींग आसा, दुसरे दिसा कपडे काडून मेळटा, केस बांदलेले मेळटा, कपडे सगळे गेले. जर ते चेडूं मेंटल जालें जावं कितें तरी तेणें ड्रग्स खाल्ले, सोरो पिले, अशें कितें करून तेणें आंगावयले कपडे केले आनी जीव दिले, डॉक्टर पॅनल करूंक शकता. हे सगळे इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून डॉक्टरांक अक्कल ना पळोवंक जाय म्हणून. मिसींग म्हणून अख्खे वर्ल्डाक कळ्ळें की एक चेडूं मिसींग जालें म्हणून कलंगूट हांगा म्हणजे म्हापश्या सायडीन, जाल्यार तेजी मिसींग रिपोर्ट आहा म्हणून सगळें कळ्ळें आनी हांकां डॉक्टरांक खबर ना. आनी दुसरे दिसा नेकेड बॉडी मेळटा. कितें म्हणपाचें, ते चेडूं ड्रग्स घेताले काय, सोरो पिताले काय, कित्याक लागून तेणें भर दिवसा वचोन जीव दिलो कपडे बिपडे काडून, तेंय तुमकां चवकशी करपाचें ना. तेज्या बापायचेर दुबाव आसा म्हणटा. व्हरा मरे तेजे बापाय एरेस्ट करा मरे, पळया तरी. तेंय तुमी करिना. कसली इन्क्वायरी करता तुमी? अशी कुशीक शेजाऱ्यांक तुमी विचारूंक जाय आसलें तेज्या घरान खरीच झगडी जाता काय, खरेंच ताका मारलाय काय बापाय. बापूय तर ताका फुला सारको जपतालो ताका चेडवाक. इतले बरे हुशार भुरगे म्हाजे, सुंदर भुरगे म्हाजे, कोणीय दोळे धांपून व्हरतलो म्हणून. पण ते चेडवाची अशी दशा पळोवन बापूय अर्दो मेड जाला, अख्खी फॅमिली मेड जाले ती आवय बापूय दोगूय जाणां. तुमकां आतां कितें सांगलें एसपीन? एसपी सांगता आमरे इन्क्वायरी चालू आहे म्हणटा. इन्क्वायरी चालू आसा म्हणून आमच्यान वगी रावपाक जायना न्ही. आतां गेले 2 म्हयने आतां ते इन्क्वायरी चालू आहा म्हणटा. सो हेचेर सोल्युशन येवंक ना तुमी कितें फुडें? हांव कोर्टान वयतलें. हांवें सांगलां ताका, सर अगर आपने कुछ नहीं कर रहे, वो डॉक्टर लोग को अरेस्ट भी नहीं कर रहे, उनका कोई डिटेल भी नहीं निकाल रहे. हांवें म्हटलें सरळ वयता कोर्टान तुमकां ऑर्डर दिवपाक लायता म्हटलें की तेंचे कॉल डिटेल एंट्री करा. कित्याक ना, तांकां त्या दिसा कोणाचो कॉल येयला, कोणाच्या दबावा खाली तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टम सारकें करूंक ना. म्हाका कळपाक जाय, तेजे बापायक कळपाक जाय, लोकांक गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की कितें करता हे डॉक्टर थंयसर भितरल्या भितर. उदक तेज्या पोटान मेळना, अन्न तेज्या पोटान मेळना, जाल्यार अशें कितें केलें तेणें मेलें. इतलीशी रेंवेन तेजो जीव गेलो, इतलेशा उदकान तेजो जीव गेलो. तुमी तांकां टायम बी कितें दिला असो की अमके दिसांनी कितें पळय जावंक हांव जाल्यार? टायमींग म्हणजे अशें हांव तुका सांगता, एक 8 दीस वाट पळयता. कित्याक आमी ऑलरेडी RTM तांकां RTM मागची पडटा. तेज्या आवय बापायक एकूय पेपर मेळना. RTM मागल्या आतां तेंच्यांनी DYSP कडेन हांगा RTM मागल्या. ते आतां कितले दीस लायता तें पळोवंक जाय. तेज्या उपरांत हांव कोर्टान वयतलें तें वयतलें. उगडास तो कोर्टान एप्लिकेशन करता आनी डॉक्टरांचेर म्हाजी पयली धाड, सेकंड मागीर पुलीस. तुमकां दिसता की खंय तरी पोलीस डॉक्टरांक खंय तरी प्रेशरायज करून हें केल्लें आहा हय, काय? 102%. कित्याक जाणा, डॉक्टरांनी एक भुरगें नेकेट मेला
आणि ते जी कंप्लेंट आसा जाल्यार डॉक्टरांची जबाबदारी आसा. डॉक्टर मधू जाणा मधू मरे असले कितले तरी पोस्टमॉर्टम करून मरे केस पुलिसांक सामके डिटेक्ट करून दिल्या. अशें पोस्टमॉर्टम करतालो तो खंय आहा? तो ना हांगासर. हे यांचे राज्य चल्ला, तेका व्हरून मरगांव आपटिला आनी हे आपल्याक जाय तशें करता. डॉक्टराचेर न्हू ह्या पुलिसांक बरें बरें हे काडूंक मेळटा, सोद लावपाक मेळटा. कितें मेळ्ळें तेजे पयलीं, हे कशें मेळ्ळें, खंय पिले, खंय खाल्ले, कोणें घातले, हे सगळें मेळोंक मेळटा. कोण करता हे? ते डॉक्टर ते थंय. हाँ पैनल क्यों नहीं सांगले तुमका करपा? आए एसपी क्या दिसाले सर आपने बोला उनको पैनल करने के लिए नहीं, तो क्यों किया पैनल उन्होंने? तो ये सब करने का उनको जबाबदारी नहीं होता है? हे सगळं करप त्यांची जबाबदारी न्हू असं मागीर. ओके. आणि आता ते जालें ना जाल्यार आमकां सीएमा कडेन आमकां सांगचें पडटलें तूं तर ती क्रायमाक दी, CIDन घाल ती केस, ना तुज्या दारार मोर्चा येता म्हणून घेवन. तशें तरी आनी गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आज तेजे भुरगे आसा, फाल्यां आमचे भुरगे आनी कोणाचे भुरगे. आतां एक वयल्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्तो आनी त्याचे कार्यकर्त्यांचे जर तुमकां भुरग्यांक न्याय दिवपाक मेळना, कसलें सरकार तुमचें? तुम्ही सांगले की सीएमच्या जर हे हेतूर जर कितले दिसाचो टाइम जाता नाल्यार तुम्ही मोर्चा दिता एक वतले. 15 दिसाचो टायम. ओके. कोर्टाचे सगळे व्यवस्थित करता आनी टायम दिता, मोर्चा व्हरता. मोर्चा व्हरल्या शिवाय काय जावपाचें ना. सीएमाक कळपाक, सीएम सामको आमचो न्हिदलेलो आसता. तो तर पेपर वाचिना, तो कोणाचे व्हिडिओ पळयना, तो कोणाचो रिपोर्ट पळयना, तो चॅनलाचेर आपली बातमी तूं फटीक उलयता का खरें उलयता, आज एक उलयता फाल्यां दोन उलयता, ते सुद्दां तो पळयना. ताका कोणी दुसऱ्यान सांगी बी ना आनी ताका कोण मार्गदर्शन करपी आहा पळय तो एंड डॉग, तो ताका सीएमाक सारकें कांय सांगिना. म्हणून म्हाका तेज्या घरा कडेन वयचें पडटलें.